एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. ऋतिक बरो ना. ऋतिका आयला फिवर आणि आयज ऋतिक कसो आसा फर्स्ट पेपर इंग्लीश आणि कंप्युटर आणि आयज तो म्हणजे सिकार पडला म्हणजे ताका फिवर येयल्ले आसा. अशी थंडी बिंडी कांय ना, जस्ट ताजे न्ही ताका आंग तापला. म्हणजे काल तो स्कुलांतून आयलो तेन्ना तो मातशें जाम जाल्लो. मागीर ताका सांजचे न्ही अशी फिवर येयली ताका. मागीर सांजचे येयले मागीर टील सकाळी पर्यंत फिवर आसलेलो ताका आनी आतां बी. सो आयज ताका न्ही एग्जाम आसा, तो आयज वचूंक ना, ताका धाडूंक ना आमी. सो जस्ट ताका न्ही ब्रेकफास्ट केलो तेणें. सकाळीं अशें कांय फिवर बी नासलेलें, आतां ताका परत फिवर आयला आनी 102 दाखयता. सो ताका जस्ट आतां मेडिसीन घातला. हांवें म्हटलें मातशें ताका न्हीद म्हटलें आनी तकलेन न्ही मातशें ते उदकाचो कपडो दवरला. दवरपाक दिना, नाका म्हणटा. हांवें म्हटलें आसूं रे दवरून घे म्हटलें. आनी जेन्ना फिवर बी येता न्ही अशे कपडे बी काडून ताका न्हिदोंक जाय. चादर बीन कांय घालूंक जायना. जितलें ओपन दवरलें न्ही तितलें बरें. ओके, सो ताका लागून न्ही म्हाका आयज लेट जालो. 1 जालें हांगासर व्लॉग स्टार्ट करपाक. हेजेर आयज मूड नासलो म्हाका व्लॉग स्टार्ट करपाक. सो म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करया. ओके, सो मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. तो जस्ट न्हिदला. ओके, ताका न्हिदुनी म्हटलें. मागीर ताका उठलो की न्ही ताका पेज बरयता हांव. पेज केला हांवें. एक्चुली जालें कितें काल न्ही स्कुलांतून आयलो मागीर असो न्हिदो नासलेलो हांव. अशी स्कुलांतून आयलो, न्हातालो आनी जेवंक बसतालो. पण काल तो जेवपाक बसोंक ना. आपल्याक तकलो दुखता म्हणपा लागलो. तेन्ना फिवर बी कांय नासलेलें, तकलो दुखता म्हणपा लागलो. सो हांवें म्हटलें आपल्याक भरय म्हणपा लागलो. सो हांवें ताका ते बीटरूट भाजी आनी शीत ताका तें आवडटा तें ताका बरयलें. मागीर मातशें तेजें कंप्युटर घेतलें हांवें, कित्याक आयज न्ही कंप्युटर आनी इंग्लीश ग्रामर पेपर तेजो आयज. सो तें केलें तेणें कंप्युटर एकूच लेसन आसलेलो कंप्युटर केलें तेणें. हांवें कितें म्हटलें आतां न्हीद तूं, मागीर रातचें आमी इंग्लीश ग्रामर करया. तो न्हिदलो सांजचो उठलो संक सुमार. पळयत जाल्यार तेजें आंग सारकें तापलेलें. 101 दाखयतालें फिवर. सो ताका बेगीन हांवें उठ म्हटलें. उठत नालो. उठ म्हटलें, मातशें तोंड धू. मागीर ताका बेगीन तें सिरप घातलें. मागीर खंय स्टडीज ताप वचत ना. रातचे 9 अशें मातशें कमी जालें ताप. कमी जालें. पेज बरयलें. आपल्याक पेज जाय म्हणपा लागलो. दाळ बीन कांय नाका म्हणपा लागलो. पेज जाय. पेज बरयलें. मागीर परत ताका फिवर सिरप घातलें हांवें. न्हिदलो रातचे 12 सुमार. परत उठलो आनी सगळें उलटी केलें तेणें. जेल्ले सगळें पेज बीन मागीर ते फिवर मेडिसीन घातलें सगळें उलटी केलें तेणें. मागीर आनी परत उलटी केलें, पोटान कांय ना. मागीर ती इलेक्ट्रॉल ताका ते उदकान मिक्स करून पिवपाक दिलें. पिलो न्हिदलो. परत ताका फिवर सिरप घातलें. मागीर पोटान कांय ना न्ही. रातचे परत उठत हा उदीक पिवपाक. हांवें म्हटलें कितें दिवं रे, बिस्कीट कितें खावपाक बीन कितें दिवं रे. नाका म्हणपा लागलो. फक्त उठ्ठा आनी उदीक पिवपाक लागलो. सो ताकाय रातभर तो न्हिदोंक ना. म्हणजे रातची अशी फिवर बी कांय येवं नासलेलें हांव. सकाळीं 4 येयलो फिवर, इतलोच. मागीर सकाळीं उठयलें ताका बेगीन उठ म्हटलें. ताका पोळे आनी आयज ब्रेकफास्टाक हें केल्लेलें पोळे आनी बटाट्याची भाजी. 1 पोळे खालें तेणें. दूद पिलो. तेन्ना ताका फिवर नासलेलें. मागीर आतां ताका परत 12 सुमार अशी ताका फिवर येयलें. सो फाल्यां आसा सेकंड पेपर. आतां पळोवया कशें कितें तें. फाल्यां आसा इंग्लीश पेपर. केन्ना अशें जावंक ना, म्हणजे एग्जाम बी केन्ना तेणें चुकोवंक ना. हें फर्स्ट टायम. एक्चुली जालां की आतां तेंच्या स्कुलान न्ही एन्युअल हें स्पोर्ट्स प्रॅक्टीस आहा. स्पोर्ट्स डे आहा जानेवारीच्या एंडाक न्ही स्पोर्ट्स डे आहा. सो तांकां न्ही आतां ते प्रॅक्टीस घेतात. रनिंग रेस आनी कितें घेता प्रॅक्टीस. सो 3-4 दीस जाले तो म्हणटालो आपले पांय दुखता. सो ताका लागून न्ही ते दुखे लागून ताका न्ही ताप येयला. आनी थंडी बिंडी कांयच ना, कफ बीन अशें कांयच ना, फक्त ताका फिवर येता. सो आतां म्हटलें पळोवया फाल्यां आतां पेपर आसा. आयज काय तो करचो ना म्हाका दिसना. इफ सांजचे पर्यंत ताका ताप कमी जालें. पण धाडकूय भंय दिसता म्हाका स्कुलान. कित्याक खबर आहा, आयज फाल्यां 2 दीस शिवना. आयज सकाळीं 9 गेला, रातचे आतां 2 येतलो. सो फाल्यां न्ही व्हडलें इव्हेंट आहा. सो आयज ते फूल डे तो सेटअप करतलो आनी फाल्यां फूल डे ना. इफ ताका स्कुलान धाडलें एग्जाम म्हणून आनी परत कॉल बीन केलें टिचरीन फिवर येयला किंवा वॉमिटींग केला, मागीर ताका हाडटलो कोण? शिव ना आनी आकाशूय ना. सो शिव म्हणपा लागलो आसूं नाका, एग्जाम कांय इम्पॉर्टंट न्ही. फस्ट ऑफ ऑल तो कितें म्हूण बरयतलो पेपरान. ताका ते बसोंकूच जायना. तकलो दुखता म्हणटा तो. हेडेक जाता म्हणटा. सो वाफ बीन दिलें. मागीर ते एक्स ब्रँड म्हाका ते लायले ताका हांवें थोडेशें. तितून ताका तो म्हणटा आपल्याक कमी जाता म्हणटा. मातशें इल्लें लायलें ताका. फाटल्यान तें बरयलां की भुरग्यांक लावपाक जाता खंय. ताका लागून हांवें इल्लेशें ताका लायलें हांवें. आपल्याक कमी जाता म्हणटा. सो ताका लागून आतां फाल्यां सेकंड पेपर आहा. पळोवया कितें जाता तें. म्हाका काय व्हडलें टेन्शन ना एग्जामीचें, कित्याक धाकटो आहा न्ही, व्हडलेशें कितें घेवन बसपाचें. जीव बरें आसल्यार मात न्ही पेपर बरयतलो. इफ जीवच सारको ना कितें पेपर बरयतलो. सो पळोवया. फिवर अशें येवप न्ही भंय दिसता सारकें. येता वयता.
ताका लागून 101 102 लास्ट 102 हो लास्ट मागीर कमी जाता ताका लागून ताका चॅक करत रावता हांव उदीक कपडो दवरता हांव आयकात ना दवरनाका म्हणटा सो तकली बी चडत भंय दिसता न्ही सो उदक दवरता हांव मातशें आनी जेन्ना फिवर बी येता न्ही कपडे काडून न्हिदोंक जाय कपडे आंगार आसूंक जायना चादर बी आसूंक जायना जितलें ओपन आसा तितलें बरें सो आतां पळोवया आतां ताका म्हटलें मातशें न्हिदोनी कित्याक खबर फिवर आसतना न्ही तो जेयना ताका खावपाक बी कांय मन येना सो म्हणटा फिवरचें घातला हांवें लिंबू शरबत दी येवपा आलो रडपा लागलो आपल्याक लिंबू शरबत दी म्हणून सो मम्मीन ताका इल्लेशें लिंबू शरबत गरम उदकान करून दिलें पिलो मागीर मेडिसीन घातलें हांवें म्हणटा ताका मातशें न्हिदोनी उठोनी मागीर उठलो की मातशें फिवर कमी जावनी मागीर ताका पेज बरयता तसो थोडेशें पेज केला आनी शीत बीन कांय जेवचो ना तो ताका लागून न्ही सकाळचें हांवें कांय व्लॉग करूना मोडूच येना अशें म्हणजे घरान कोण अशें सिकार पडले स्पेशली भुरगे अशें सिकार पडले न्ही कांय अशें करूंक मन येना सो आतां पळोवया आयज पर रातचें बीन कशें कितें तें नाल्यार ताका धाडचें ना फाल्यां स्कुलाक ऑलरेडी आमकां टिचरीन पयलीं सांगून दवरला भुरग्यांक फिवर थंडी बिंडी जाल्यार स्कुलान धाडनाका एग्जाम इज नॉट इम्पॉर्टंट हेल्थ इज इम्पॉर्टंट पयलीं आमकां सांगून दवरला सो आसूं आतां कशें कितें तें पळोवया आनी कांय ना आनी मेन ती म्हणजे ताका थंडी बिंडी कांय ना तें एक बरें आसा नाल्यार आनी ताका केन्ना ताका फिवर बी येता न्ही ताका वॉमिटींग जाताच ताका वॉमिटींग सो ताका लागून ओके सो रांदून बी जाल्लें आसा आयज शिव जेवपाक येवचो ना आतां येवचो ना रातचो येवचो ना सो नुस्तें बिस्तें कांय हाडूंक ना जस्ट आयज परत ब्लिंकिटांतल्यान भाजी ऑर्डर केल्ले हांव इल्लें ऑर्डर करता बरें पडटा सो अंडा करी केला तो अंडा करी बी आयज कांय जेवचो ना ऋत्वीक म्हाका खबर ताका तें आवडटा अंडा करी पण तो आयज तो जेवचोच ना तो अंडा करी केला मम्मी आयज खायना आयज फ्रायडे न्ही तो आनी शेपूची भाजी केला इतलेंच आनी ताका पेज केला इल्लेशेच मागीर सांजचें पळोवया रव्याचें कितें करून दिता नाल्यार तो न्ही उपाशी बसता कांयच खायना एप्पल बी हाडला आयज हांवें एप्पल बी ताका कट करून दितलें मागीर ओके सो चला पळोवया कितल्यांक उठ्ठा तो उठ्ठा तेन्ना ताका भरयता हांव मागीर मेळटा तुमकां ओके चला अजून उठोवंक ना तो म्हटल्यार हांव जेयता म्हाज्या नेबरान न्ही हें दिलां कुल्लेचे शाकोती आनी चपाती आमी आयज मम्मी खायना न्ही आनी कोण ना आयज ती खावचो ना तिका सांगलें हांवें खाता रे ना म्हणपा लागलो उठत ना न्हिदला आसा परत न्हिदोनी म्हटलें फिवर मातशें देंवला म्हटल्यार हांव जेवन घेता की म्हाका ते टॅबलेटी घेवंक जाय जेयता मागीर ताका उठयता आनी पेज बरयता दाखयता तुमकांनी कुल्ले करी दिला एक चपाती आनी आयज आमगेर केला अंडा करी जस्ट न्ही एक ड्रॉप करी म्हणटा पळय तशें फुटोन केला आनी गरम मसाला घालूंक ना सिंपल केला शीत आयदनां आनी हें पळय शेपूची भाजी ब्लिंकिटांतल्यान हांवें शेपू ऑर्डर केले 2 बंडल एक फर्स्ट टायम जाला एक बंडल तशें येयला इतलेशेच भाजी पळय इल्लेच जाला म्हाका एक बंडल न्ही 2 केला आनी ती भाजी इल्लें जाला आसूं म्हटलें आतां कोण ना खातलो हांवें मम्मीन खावपाचें मम्मी आयज फ्रायडे न्ही मम्मी हांगासर हें करता फ्राय करेला फ्राय आयज न्ही हांवें करेला ऑर्डर केलेले मम्मी न्ही करेला मातशें बॉयल करून घेता मागीर ताका मसालो येता मागीर ताका चड टायम लागना शिजपाक ओके चला हांव जेयता हांव जेवून घेता मागीर तो ताका उठोनी कित्याक तो सकाळी तेणें पोळे बिळे खाले ताणें मागीर एक पोळे खाले ताणें 1 ग्लास ताका दूद दिलें ताका पिवपाक एटलिस्ट दूद तरी पिवनी म्हटलें तो म्हटलें हांव जेयता मागीर ताका उडयता आनी ताका भरयता ओके मागीर मेळटा तुमकां ओके चला तुमकां रिजुका मेळटा उठलो तो ताका म्हटलें उठ म्हटलें 3 जालीं हांगासर ताका ते पेज हाडटा जितलो मरे पेज लोणचें हाडू लोणचें नाका थोडे तोंडान सारको ते बेश्टे पेज न्ही जेवपाक न्ही बरें लागना अशें तोंडान न्ही लोणचें लावन जेयलें न्ही बरें जाता ते बी लिंबूचें आसा लेमन पिकल केलेलें आनी हांव जेयलें मम्मी हांगा जेवंक बसला हें पळय ओके सो पेज खंय दवरलें जस्ट थोडेशें केलें ताका पेज तशें उरता मागीर तें जेयता इल्लें ताका तें बरें मोव अशें कालोवन दिवंक जाय नाल्यार तो खायना दूध घालू गे पण तू लोणचें आयज दूध नाका बेश्टें ताका एका म्हणजे बरें ताका पेल्यान न्ही बरें ताका स्मॅश करून घेतला आनी रोस उदक चड घातलां हांवें मातशें उदीक पोटान पडोनी ओके सो हें पिकल मम्मीन केल्लेलें लिंबूचें सगळें ताका पिकल खावयना हांव इल्लेंच तोंडान ताका लायता हांव कित्याक आतां खबर मातशें वोकोंक कशें येता बेश्टें पेज भरलें न्ही वोकोंक कशें येता मातशें लोणचें तोंडान लायलें न्ही मातशें बरें पडटा ओके सो हें पळयात बसला ताका भरयता हांव आतां जेवचो ना तें पिलो हाड ती म्हाका एक पिलो दी
हांवें फाटीं बसूंक जायना सोफार पिलोच जाय पिलो ते आनी पिलोड जस्ट आतां शिवराजान कॉल केल्लो तेन्ना म्हाका सांगलेलें रितिका फिवर बी येयला आपल्याक सांग पण ताका सांगना हांव मागीर टेंशन घेता हांव म्हटलें कांय ना म्हटलें जातलो बरो आनी डॉक्टरा वचून कांय फायदो ना डॉक्टरा गेल्यार फक्त फिवरच परत दितलो बरो सगळें आमगेर आसा सिरप बीन सो म्हटलें गरज ना येता वयता ताप तशें कांय ना आतां सगळें जेतलो मरे पेज आं कमी जालें सो म्हटलें ताका पळोवया फाल्यां कशें कितें तें एग्जाम न्ही आतां म्हटलें ताका पेज जेवन एक लेसन चड ना पेज जेवन म्हटलें एक लेसन करया इंग्लीश आनी उरलेले हा पेज रातचें करया ओके पळोवया इफ ताका हांव रेडी करून दवरता आयज इफ फाल्यां परत ताप बीन येयल्यार ताका धाडचें ना ओके जाल्यार ताका हांव पेज भरयता आनी मागीर मेळटा तुमकां राव मरे फाल्यां पळोवया मरे एग्जाम न्ही ताका लागून पळोवया ओके सो ताका पेज भरयता मागीर मेळटा तुमकां चला सारको बसून खा रे जस्ट पेज जेयलो आतां पोमोग्रेनेट खाता बसला पळय कसो सो जेयलो पेज जितलें हांवें कालयल्लें पळय सगळें जेयलो आतां फिवर बीन कांय ना पण तरी म्हाका 5 आवरान परत घालूंक जाय ओके सो म्हटलें करया स्टडीज रेडी करून दवरया आमी की ऑलरेडी हांवें तें सगळें घेवन जाल्लेलें आसा हांव न्ही एंड टायमार रावना पयलीं सगळें घेवन दवरता आतां जस्ट हांव रिविजन करता आतां बरो आहा तो करता म्हणपा लागलो पळोवया कशें रेडी करून ताका दवरता इफ फाल्यां सकाळीं परत अशें फिवर बी धाडचें ना हांव स्कुलान पण हांव रेडी करून ताका दवरता स्टडीज ओके सो 3:30 जालीं हांगासर ना 4 जावपाक येयली कितें तरी घेता हांव एक लेसन घेवन दवरता आतां मागीर उरलेलें रातचें घेता एक लेसन घेवन न्ही ताका मातशें न्हीद म्हणटा मातशें न्हिदो न्ही ओके सो डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा ओके आतां स्टडीज घेता ओके चला सांज जाली 4:30 पर्यंत घेतलें स्टडीज एक लेसन केलें ताणें सो आतां बरो आहा तो न्हिदलो मातसो उठलो आतां फिवर बीन कांय ना तर पण ताका फिवर सिरप घातला येयले पर सांगूंक शकना आतां बसला मनोपरी खेळपाक हे पळय शर्ट घाल चल रे आं घालना बसलो तो मनोपरी खेळपाक सो म्हटलें तर रव्याचें करता हांव तुमकां दाखयता की लास्ट टायम हांवें नाचण्याचें केल्लेलें सो आयज रव्याचें करता बट थोडेशें दिवया म्हाका तशें उरता मागीर तें खायना कोण तें ओके तें तुमकां रेसिपी हांव शेअर करता ओके चला सो हांगासर पळयात एक 2 व्हडलो चमचोनी धर मगे हो चमचो 2 व्हडलो चमचोनी रवो घेतला आतां रवो न्ही आमकां मातशें भाजून घेवंक जाय हय लो फ्लेमीन ताका न्ही मातशें भाजून घेवंक जाय चड अशें ब्रावन करनाकात मातशें ताका न्ही लो फ्लेमीन ताका न्ही भाजून घेता सो मातसो न्ही ताका वास येतलो भाजतना न्ही तरी वास येतले एक 2-3 मिनटांनी ताका लो फ्लेमीन न्ही फ्राय करून घेवंक जाय सो हे पळयात वास बरो सुटला न्ही रवो फ्राय जाल्लो आसा आतां सो आतां न्ही हे प्लेटीन न्ही काडून घेवया सो हो पेलो आनी फूल न्ही हो पेलो फूल दूद घेतला घाल सो आतां घालता रवो आनी घालतना न्ही अशें मिक्स करून घालात आं डायरेक्टली घालनाकात नाल्यार गुठली येता अशें मिक्स करत घालात बरें ताका मिक्स करून घेयात सो आतां घालता शुगर गोड घालता गे गोड बी घातला आतां आतां सांग थोडेशें शुगर घालता घाल पण हें सगळें घालचें ना एक धाकटो चमचो घाल एक धाकटो चमचो शुगर घेतला कित्याक हांव सदांच करून पिना हें चुकून केन्नाय सो हेका शुगर घालात नाजाल्यार गोड घालात तुमचेर आसा गोड बी घातल्यात अशें कांय ना सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी शुगर आहा पळय बरें मेल्ट जावंक जाय इफ तुमकां दिसलें जें थीक जाता न्ही जाल्यार आनीक मातशें दूद घालात आनी पातळ करात सो हें पळय मातशें न्ही थिकनेस जावपा लागला तर तें थोडेशें दूद घालता आनी पातळ करून घेवपाचें पुरो आनी कांय ना आं आतां इल्लेशें मीठ घालया चड मीठ घालप ना पिंच म्हणटा पळय तशें हय इल्लेशें मीठ घालप आनी हें जालें आसा न्ही गे हय पळय बरें ताका तुमकां दूद घाला हय इफ तुमकां दिसलें बाबा हें थीक जाता जाल्यार दूद एड करात ओके पळय बरें बॉयल येयल्लें आसा आनी जाल्लें आसा न्ही गे रेडी हय चला तें पळयात परफेक्ट आसा इफ तुमकां दिसलें थीक जाता जाल्यार दूद एड करात सो हें न्ही हांव रितिका दिता अशें पोटान तेजें पडूनी की आयज सकाळीं ताणें पेज जेल्लो न्ही तो ताका लागून दवरता आं मारतलें हांव खायना जाल्यार गरम मारव रव्याचें कितें तें न्ही पिवपाचें रव्याचें आं शिव आयलो पळयात शिव आयलो चिंतलें की म्हणजे घरा या आनी मातशें आफ्टर 3 hours न्ही
आफ्टर 3 hours या म्हणून परत थंय इव्हेंटाक. पण तांचो फोन आयलो यो म्हटला रितिका पप्पा येईल तो सो टीव्ही व्हरपा येयलो दिसता. टीव्ही आतां जेवण कितें आतां जेवण शीत करतालें न्ही हांव. म्हाका फोन कर तूं आकाशाक धाडून दी डब्यान बरो दिसता जेवण. एका फक्त भायलें खावंक जाय बिर्याणी. सकाळी बिर्याणी खाले खंय फक्त भायले बिर्याणी खावंक जाय. पयस हांवें कांदोलीम न्ही ते एक्चुअली तो आयिल्लो कित्याक तो एलईडी वालो न्ही लेट येवपाचो आसलेलो. तो अशी चिंतलें कितें घरा या जेवया 8 सुमार आनी भायर सरया. जस्ट तांचो आतां कॉल येयलो की तुमी पावली खंय एलईडी घालपाक एलईडी बॉल घालपाक गेलो. इव्हेंटाक वयता आतां जेवपाक येवचो नासता. चिंतलें की शीत दवरया म्हणून तितल्यान तांचो फोन आयलो की एलईडी बॉल येयला म्हणून हॉटेलान. तूं ते कपडे सारके घाल रे. सो तुमी ते रव्याचे करात. ओके खूब बरें लागता. आतां प्रेग्नन्सीन तेंच्यांनी खावपा आतां प्रेग्नंट बायलांक आनी भुरग्यांक केन्ना अशें भुरग्यांक थंडी ताप बीन जालें न्ही इल्लें घाला शुगर. आतां हांवें घातला पळय शुगर हांव घातला पळय चड स्वीट ना मातशें स्वीट आहा चड ना. ओके सो हें करून तुमी खायात केन्ना केन्ना रव्याचे केन्ना केन्ना नाचण्याचे न्ही हांव सद्दी करून खायना कित्याक खबर म्हाका न्ही रोखडें पोट सुकता नाचण्याचे हेका प्रॉब्लेम जाता मागीर म्हाका. सो हांव केन्ना चुकोन नाचण्याचे रव्याचे केन्ना चुकोन च्या अशें. ओके सो जाल्लें आसा म्हजें खावून हें पळयात. आतां ज्या मातशें हांव स्टडीज घेता की जस्ट 2च उरला एक लेसन पोयम फाल्यां शिवपालो फाल्यां धाड स्कुलान धाडटा. आतां बरो आहा मातसो ताका लागून. ओके सो आतां हांव स्टडीज घेता आनी मागीर हांव ब्लॉग एंड करता. ओके एकदां तरी घेवन जालें न्ही मागीर हांव फ्री ताका लागून. ओके मागीर मेळटा तुमकां हां. सो आतां न्ही हांव विडियो एंड घेवपा येयला. स्टडीज केलें ताणें रे आतां बरो आहा फिवर बी कांयच ना. सकाळीं इल्लेच ते 12 सुमार आनी मागीर ताका कांयच ना फिवर बीन. जेयलो कितें पेज करूं काय विचारलें पेज नाका म्हणपालो. अंडा करी आनी शीत थोडेशें जेयलो आनी अंडा करी आयज न्ही गरम मसाला घालून करूं ना बेश्टेच केलेले. सो इल्लेशें जेयलें तो आनी आतां फ्रुट्स घालतालें आमी जेयली. मातशें एक रावंड मारून येयलें भायर सकलूच. म्हाका न्ही पोट न्ही मातशें गॅस कशें जाता. सो ताका लागून न्ही प्रॉब्लेम जाता. सो म्हटलें एक सांजचें न्ही अशें जेवून न्ही रातचें एक रावंड मारता हांव जस्ट सकलूच एक अशें 2 रावंड मारता आनी येता. ओके सो गॅसीक कितें खावपाक जाय म्हाका तुमी कमेंट करा की मम्मी म्हणटा जिरा खा म्हणून. सो हांव इल्लें जिरा खाता रातचें म्हणजे जेवून जालें की जिरा खावंक जाय इल्लें. तर तुमच्या कडेन कितें आनी आहा होम रेमेडी जाल्यार म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करा. ओके खूब म्हणजे गॅस कशें जाता हांव दिसता की कांय जेवण नाका भशेन पोट पॅक जाता. सो ताका लागून सो मातशें एक डॉक्टरान सांगलेलें जेवून जालें की रावंड मार म्हणून. सो जालें स्टडीज बीन जालें केलें ताणें ना सगळें केलें ताणें. आतां पळोवया आतां फाल्यां कशें कितें तें. आतां फिवर बीन कांय ना कितें बरें ताका बरो न्ही पण केलें ताणें सगळें केलें ताणें. ओके आतां शिव येवंक ना कितल्या येतलो खबर ना लेट जातलो ताका फाल्यां इव्हेंट आहे न्ही ताका लागून. ओके सो व्लॉग एंड करता. कितें खाता रे तें नाका नाकालें उठ पेन्याच्यान जेवण नाका ते फाल्यां मम्मी जेवणाक म्हणजे करी करपाक काबुली चणा घातला भिजपाक तें खावपाक गेलो तो. जेवण नाका हें नाका एप्पल बी खावंक ना ताणें सगळें. दात दाखय नाका उठ थंयच्यान दात दाखय. नाका नाका खातात चणे बिणे अशें वचून खातात. ओके चला आतां न्हिदता आमी बॅग पॅक बीन सगळें केलें. सो म्हटल्यार दिया थोडेशें नांव रेडी करता. ओके नांव आसा विद्या नाईक कारवालो फार्म गोवा ओफिलिया डायस प्रिया रिबेलो रश्मी कोटारकर सीएनसी लोबो बेसिलिया परेरा ब्लेन्स डिसोजा कृष्णा परब इरफान सय्यद आनी आयशा आर्या. सो हें नांव आसा. ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर. I love you friends. Please see your comments and subscribe my channel. God bless you all. चला बाय.